70 गोळावलेचे वाघाचे हत्याकांडा उपरांत लोकांनी गव्यांचोय बरोच धसको घेतला। खोतोड्या गोमळ गांवांत दिसा उजोडी भोंवपी हो गवो लोकवस्तीक तेंकूनच आशिल्ल्या भाटांत हो भोंवता। हालीं 2 गवे खंय ह्या गांवांत दिसतात, तांकां धांवडाकूय भंय। प्रकरण आंगार आयलें जाल्यार हांगा अशेंच गोये बी येता केन्ना अशें, पूण फाल्यां सकाळीं कितें जातलें अशें एक समज आमच्या लोकांनी कितें प्रॉब्लम केलो ताका गोंयाक बी अशें धांवणोवपाचो हें केलो तर फाल्यां सकाळीं गोवोरमेंट आमचेरूच हें घालतले, ताबो घालतले। आतां तशीच गजाली खूब घडत आसा, म्हणून गोवोरमेंटान सुद्दां हेजेर मातसो तरी कितें तरी उपाय करचो, हेंच आमचें मागणें आहा गोवोरमेंटा कडेन। फाल्यां सकाळीं कितें जालें, भुरगीं आसता हें आसता, कितें गाडयो येता रातचे ते रस्त्यार सुद्दां येता केन्ना केन्ना, अशें प्रॉब्लम जायत आसता। ते खातीर गोवोरमेंटान मातशें कितें फॉरेस्ट गार्डांनी कितें तरी उपाय हाडचो बेगिनान, हेंच मागणें आसा फॉरेस्ट गार्डांनी। आनी इतलें सादारण म्हणजे घरा लागीं आसा, लागीं येवन मागीर कितें करपाचें तेंच कळना। 2 गांवांतलो एकलो खंय आदींच जखमी। येता म्हणजे काय, पयलीं आसले ते ती सायडीन, पूण आयजूच असो येयलो हांगासर तो असो। आनी तुमकां घरा बी लागीं आहा न्हू? आनी तूं कितें म्हणटा तेका दिसना कितें एका दोळ्यान अशें कितें? एका दोळ्यान मागीर तारी कडेन गेलो मागीर तारी लागली मागीर फाटी सरा तो। म्हणजे तेका दिसना म्हणटा तूं? सो तुजी आतां कितें मागणी आसा अशी आतां तुमच्या त्या गांवांत तो येयला न्हू? भंय दिसता न्हू तेका, काय तरी तेंच्यांनी गोवोरमेंटान धरून व्हरपाचो। आनी कोण येयल्ले बी आतां अशें? ना फर्स्ट टायम चूच येयला। तुमच्या गांवांत फॉरेस्ट बी ऑफिसर येता न्हू? हय येता। स्कुला बी वयताना दिसताले अशें कंपनी तारी रस्त्यार एकूच दिसताले। आनी दोन हांवें पयले। केन्नाची ही गजाल हालीं? हय हालीं स्कुलाक वयता तेन्ना। 2 आसा? हय। व्हडले आहा काय? व्हडले आसा हय। एकेच्या पांयाक बी कितें जालें, कातरो कसो पडलेलो। म्हणजे एक गवोरेडो आतां जखमी आहा? हय। सो हांगा तुमी खेळा भुरगे सगळे? हय हांगा खेळटाले आमी। आनी इतक्यान तो हांगा येयलो? हय। पळोवन येतलो बेगीत कडेन रावता तो। पळनासलो? ना। 70th एके वटेन फाटले एक सप्तक जाले गोळावले जे वाघ मेल्ले, त्या वाघांच्या 4 हत्याकांडान सगळ्या गोंयभर खवदळ पडलो आसतना 70तल्या बाकीच्या गांवांनी सुद्दां आजून पासून रानटी जनावरां जी आसात, जावं गवे जावं बाकीची रानटी जनावरां जेंचो जो वावर आसा तो आजून चालूच आसा। फाटले एक दिसा पयलीं देरोडे हांगासर एका गायीचेर वाघान हल्लो केलो आनी त्या गायीक मरण आयलें। आनी ही घटना ताजी आसतनाच आयज परत एकदा 70तल्या खोतोडे पंचायत क्षेत्रांत गोमळ हो जो गांव आसा, त्या गोमळ ह्या गांवांत परत एकदा सारको लोकवस्तीन एक गवोरेडो दिसपट्टो हांगासर भोंवता। आनी हांगासर ही लोकवस्ती जी आसा ही सामकी तेंकोन आसा आनी ह्या लोकवस्ती लागींच तो गवोरेडो हांगासर भोंवता। आनी हांगासरले जे थळावे सांगता ते प्रमाण त्या गवेरेड्याक एका दोळ्यान जे आसा ते दिसना, कारण तो हांगासर जेन्ना येयल्लो तेन्ना लोकांनी तेका लागींच्यान पळयल्लो आसा। आनी अशा परिस्थितीन तो जखमी आसतना अशा गवेरेड्याची बेगोबेग वेवस्था करची आनी तेका राना खात्यान हांगासून हालोवचो अशी मागणी हांगासरले थळावे करतात। नाजाल्यार परत जर तो गवेरेड्यान लोकवस्तीन तो लागीं आशिल्ल्या कारणान जर फाल्यां एटॅक केलो किंवा बारीक भुरग्यांचेर हल्लो केलो जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसतलो असो प्रश्न हांगासरले थळावे जे आसात ते विचारतात। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।